देशभरात मोदी सरकारान स्वच्छ भारत उपक्रमाक सुरवात केल्या। राज्यातय सरकार तशेंच कांय संस्था स्वता फुडाकार घेवन गोंय नितळ करपाच्या दिशेन पावल उखलता। सरकारी पावण्यार जागृताय हाडपाक हळशीक करची न्हय म्हण तकटे लायिल्ले दिसता। मात कांय लोकांच्या कानार स्वच्छतायेचो मंत्र अजूनय पाविल्लो दिसना। भौशीक सुवातांचेर हळशीक जावची न्हय म्हण शौचालय उबारिल्ले आसात। तरी आसतना खुबशे लोक सैमीक विधी उक्ताडार करून सुवातेत घाण पसरतात। अशा लोकांक पळयतकर समजता की सरकारान वा कोणें कितलीं पावलां मारलीं तरी हे बेशिस्त रितीन उक्ताडार हळशीक करपी लोक जो मेरेन सुदारना तो मेरेन राज्य आनी देश सुदारपाचो ना। जेन्ना आमच्या प्रतिनिधीन भौशीक सुवातेर सैमीक विधी करप्यांक प्रश्न विचारल्यार ते कितें सांगतात तें आयकात। मुतपाचो जागो पळय मरे ते बरयला मरे मूत नाका म्हणून। सॉरी न्ही रे कितें रे तूं। स्वच्छ भारत नितळ गोंय फक्त तकट्यार रेखाटून कांय जावपाचें ना। नितळसाणेचो मंत्र दर एकल्याच्या मनात कोरायल्लो आसल्यारच स्वच्छतायेचो मंत्र खऱ्या अर्थान साकार जातलो। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार।